मगाळ विगार बापानो, याचक भावानो, धार्मीक भयणीनो, भाव भयणीनो, एक नवी रीत पाप साहेबान आमकां दाखोवन दिल्ली. सक्कड लोकांक सांगाता घेवन चलची आनी सर्वांनी सोम्याच्या मिसावाक खातीर समकोवचें. हर एकल्याक आमकां दिल्ली जबाबदारी पवित्र स्नानांत आनी क्रिस्मा वेळार ती आमी त्या कुरपेच्या बळान करूंक तो आमकां उलो दिता. तवळ तवळ पापसाहेब उल्लेख करता, पवित्र स्नानाची कुरपा जिवी करा. तुमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास काडा, दीस उडास सोदून काडा आनी तो आचारान करा म्हणून. पवित्र स्नाना वेळार आमी देवा बापाची भुरगीं जाल्या. पवित्र येवकारिस्तांत क्रिस्ताची कूड म्हणून आमी वळखून घेता. तिरावणेच्या सक्रामेंतांत आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून मानून घेता. येदें व्हडलें गण आनी आमचें जिवीत सगळें त्रिएक देवातय अशें मिसळून बांदून हाडलेलें. येदें व्हडल्या गणाच्या मानाच्या आमच्या जिविताक साक्ष दिवंक केदींच लज नाशें. हर एकल्यान जायपुरती मेहनत घेवंक, जबाबदारी घेवंक ही सिनोद सभा उपकारतली. आनी तो हर एकल्याक वांटो आसा. सडावत बिस्पांची सिनोद सभा म्हणटल्या, पूण आतां बिस्पांची मात्र न्ही, सगळ्या देवपर्जेची म्हणून पापसाहेबान हाका नवो आकार आनी नवो ओत्तू दिवन सांगला. देखून येवच्या 21 तारीखेर DSSच्या गवळीक परिशदेच्या बांगराळ्या आचरणा वेळार ह्याच सिनोदीच्या सभेच्या मुखेल्या कार्यक्रमा विशीं कशी ती चलोवन व्हरची, फिरगजे अंतर, संस्थे अंतर ह्या विशीं माहिती दिवच्याक एक शिकपा साल तयार केला आसा केला उर्वांत. हर एका फिरगजीचे विगार आनी तशेंच उपाध्यक्ष, गवळीक परिशदेचे दिसच्या गवळीक परिशदेचे सांदे, धर्मिकांचे वडील अशें सांगाता मेळोन सभार आमी आमच्या फिरगजीचेर मांडून हाडच्याक हें भासाभास विचार विनिमय वा कन्सल्टेशन आमी तयारी करूंक आसा. देखून हांगासर फिरगजेंत ह्या मिसाक आयिल्ली आनी जो कोण माध्यमाद्वारे हो संदेश आयकतात तुमकां हांव परत उडास करता. आमकां आसची जबाबदारी वर्ती. देवाचें उतर परगटिना जाल्यार हांव खरोचो निर्भागी. आमकां तें बगजय भाग दिल्लें आमी होगडायना जावच्याक. एक देवान दिर्वें दिलां तें आमी मातयेन पुरून दवरचें न्हय. आनी निमाणे घडयाळे तुवें दिल्लें तुका फाटीं दिता म्हणून सांगल्यार सोम्याची कठीण उतरांय आयकूंक मेळटीत. आमकां दिल्लें वर्तें देणें म्हळ्यार बाबार्थ आनी पवित्रोत्मो आनी तशेंच देवाचें उतर येवकारिस्त हर एकी भोव मोलादीक संगती. ह्या मारिफात आमची जिणी बदल्ल्या आनी ह्या मारिफात हेरांची जिणी बदलूंक आमकां सोम्यान आपय. तर आमकां दिल्लें हें काम करच्याक तोच सोमी आमकां सांगात दिता. हांव तुमकां सोण घालना, हांव तुमच्या सांगात आसता. हांव तुमकां सदांच सांगात दिता संवसाराच्या अखेरी पर्यंत. तुमी भियेनाकात अशें सोम्यान सांगिल्लें उतर आमच्या मनांत आनी काळजांत घेवन भियेनाशें धैर्यान त्याच सोम्याक साक्ष दिवंक आमकां उलो दिला. पवित्रोत्मो आनी तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. हाच्या वांजलांत आमी आयकलें, पवित्रोत्मान तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. आमी आनी पवित्र आत्म्या सांगता सोम्याक साक्ष दिवंक मुखार सरया आनी चड सिनोदी विशयान समजोवंक प्रयत्न करया. तुमी वेबसायटार वेतात जाल्यार सिनोड पॉयंट वा वॅटिकनाचें वा भारताचें एक सायट आसा. तातूंत वादेमेकुम म्हणून आसा, म्हळ्यार हँडबूक आनी प्रिपरेटरी डॉक्युमेंट तयाराचे दस्तावेज. ही दोन वाचल्यार तुमकां खंडीत कळटा सिनोदीचो अर्थ कितें, आमी कशें करी जई फिरगजांत. एक प्रिपरेटरी डॉक्युमेंट म्हणून आसा आनी एक वादेमेकुम म्हणून आसा. तें वाचूंक प्रयत्न करा दया करून. आनी चडीत समजोवंक जाय जाल्यार एपिस्कोपालीस कोमुनियो म्हणून एक दस्तावेज 2018 इसवेंत दिल्लें आसा. पापसाहेबान सिनोद सभा चलोवची नवी प्रक्रिया जावन आदल्यो प्रक्रिया बदलून नवी प्रक्रिया दिल्ली. सप्टेंबराच्या 15 तारीखेर 2018 एपिस्कोपालीस कोमुनियो म्हळ्यार बिस्पांचे एकठार म्हणून असल्या ह्या दस्तावेजा मारिफात आमी कितें
करूंक आसा कशें चलोवंक आसा तें जाय पुरती माहीत आसा. तुमकां उलो दिता इल्लेशें अध्ययन करया. अध्ययन केल्या मात्र आमी कितें कशें मेटां काडचीं तें आमकां समजतलें. तुमकां बरें मागता. एक मात्र विसर नाकात. जें मागणें आज आमी केल्लें ती फाटल्या आनी मुखल्या 2 वर्सांनी सदां न्हीत म्हणून खरी एकल्याक ताची प्रती मेळचे बरी विगारांनी पळय जई आनी घरांनी तें म्हणा जई, मिसा वेळार म्हणा जई, मिसा उपरांत अखेरीक. आनी अशें सगळी पवित्र सभा जिवी जिवाळ शुभ वर्तमान परगट करची सालती चलची पवित्र सभा जावन म्हणून आमचें मागणें आसा. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. प्रत्येक जावन फादर आल्फ्रेड हांगाचो विगार, सर याजकांक तयार केल्ल्यांक, गायन मंडळी कोणें सकट आयच्या ह्या कार्यक्रमाक कुमक केल्या हो लोगो तयार करूं फादर अनिल आनी सकटां की हांव देव बरें करूं म्हणटा मंगळ ज्योतीन देवस्तुती तयार करून दिल्या तांकां हांवें देव बरें करूं. समेस्तांक तुमकां परत हांगासर आसल्यान देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन याजाक भाव आयल्यात. ह्या मिसाक हांवें आपयल्लें संस्थेच्यानी ये जय म्हणून ते आयल्यात. आमच्या उलोवण्याक पाळो दिवन फुल्या पाळो दिवन विगार जरालान वस्तू ह्या दिशेन वावंट काडला. समेस्तांक हांव उपकार बोवडटां. तुमकां समेस्तान देव बरें.